विक्रम, आयज आमी वास्को पावल्या आणि मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटी जी आसा तेजे एक पळोवपा खातीर थंय कितें चल्लां तेंचे लोकांचें म्हणणें कितें आसा हें पळोवपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले आसा. विक्रम जो आमचो हांगासरलो स्थानीक रिपोर्टर आसा आणि तुमी दर फावटी ग्रावंड झिरो ह्या प्रोग्रामांतल्यान तुमी सगळ्यांनी ताका पळयला आसतलो बिकॉज वास्को जेन्ना कोविडाचो एक केसीस वाडिल्ल्यो सगळे जाग्यार आख्ख्या गोंयान गाजताले तेन्ना आमचो विक्रम हो ग्रावंड रिपोर्ट ग्रावंडाचेर वचून प्रत्येक वॉर्डांतले किंवा जे कंटेनमेंट झोन आशिल्लो थंय वचून आमकां बऱ्या तरेन सगळे बातमी पावयताले. विक्रम, वेलकम टू द शो. थँक्यू सर. सो आयज आमी हांगासर आयले. म्हाका सगळ्यान पयलीं ही एरिया म्युनिसिपालिटी जी आसा ती खंयच्यान सुरू जाता, तेजे जॉग्राफिकल हे कितें आसा? एरिया हांगा मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीन 25 वॉर्ड आसा. स्टार्ट जाता साड्या वयल्यान आणि एंड आता दाबोली मेरेन. सो हांगा सद्याक 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता, म्हणजे एक मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, एक वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. 25 वॉर्डा, 68,000 वोटर्स आसा. 68,000 वोटर्स? हय, 68,000 म्युनिसिपालिटी. हय, 68,000 वोटर्स वील डिसायड द फेट ऑफ 25 म्युनिसिपल वॉर्ड्स. सो 68,000 जेन्ना म्हणटा तेन्ना हायस्ट म्हाका दिसता वोटर्स हांगासर आसा दिसता. हायेस्ट वोटर्स म्हाका दिसता वॉर्ड नंबर 16 अरावंड 3,800 सुमार, आणि सगळ्यान कमी आहा ते बायणा वॉर्ड नंबर 8 म्हणजे 1,080 सुमार. सो हांगा बेजीक जे इशू आसा म्हणजे हांगा मुर्मुगांव म्युनिसिपल जे कावन्सील ज्युरिस्डिक्शन आसा तातूंत भितर 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. एक म्हणटा दाबोली, थंय सुमार 5 वॉर्ड आसा. एक आमचे वास्को, थंय 11 वॉर्ड आसा, आणि मुर्मुगांव 9 वॉर्ड आसा. सो वी हॅव 3 पॉलिटिकल पर्सन्स गव्हर्निंग द म्युनिसिपॅलिटी. म्हणजे थंय जे 5 वॉर्ड आसा ताजो मॉविन गुदिनो आसा पंचायत मिनिस्टर, तो पळयता. मागीर वास्कोन कालूस आल्मेदा आसा BJPचो आमदार, आणि वयर सड्यारचो आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक. सो ताका पडटा 1 ते 9, मागीर 10 ते 20 सुमार कालुसाक पडटा, 21 ते 25 मॉविन गुदिनोक पडटा. सॉलिड म्हाका हांगासरलें इलेक्शन जावपाचें आसा. बट आतां जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरी नंतर इलेक्शनूय फुडें वयतले, टोटल पॉलिटिक्स बदलपाची संभावना आसा हांगा बेजिकली जेन्ना फर्स्ट टायम इलेक्शन अनावन्स केल्लें तेन्ना सगळ्यान पयलीं वाद म्हणटा तो हांगच्यान चालू जालो, आनी मुर्मुगांवाच्यान सगळे जे पेटिशनर जे आशिल्ले म्हणजे हू हॅव गॉन टू द हाय कोर्ट अगेन्स्ट द रिजर्वेशन, इट बिगेन फ्रॉम मुर्मुगांव. आमचे GPCचे वायस प्रेसिडेंट संकल्प आमोणकर ताजी बायल एक पेटिशनर आशिल्ली. सो दे वेंट टू द हाय कोर्ट, फ्रॉम देर इट इज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट. आयज खंय तरी सुप्रीम कोर्टाचो एक ऑर्डर आयल्या, आनी दे हॅव तांच्यांनी एक नवें सिस्टम ऑर्डर पास केल्लें, वर्डिक्ट पास केल्लें आहा की आनीक 10 दीस टायम दिवन नवें रिजर्वेशन फ्रेश रिजर्वेशन करचें. हाजे पयलीं काल मेरेन कालुसाचे पॅनल डिक्लेअर जाल्लें आसा, संकल्प आमोणकराचे पॅनल डिक्लेअर जाल्लें आसा, गोवा सुरक्षा म्हणजे पॅनल डिक्लेअर जाल्लें आसा. सो समवेर खंय तरी पॅनल डिक्लेअर जावन आतां फुडें रिजर्वेशनाक कितें जातलें, नवो पॅनल येतलो काय ना, वेदर द पॅनल वील रिमेन द सेम, वॉर्ड चेंज जातले काय ना, हाजेर एक मोठो प्रश्न पडला. बरोबर. आमी सध्या आसा ते म्हळ्यार वास्कोचो हे सायडीक आमच्या जर लेफ्ट हँड सायडीक पळयत जाल्यार रेल्वे स्टेशन आसा, आनी हांगासर बसी रावता. बट नॉर्मली जो बस स्टँड आसा तो म्हाका दिसता बरोच भायर आसा, आनी त्या बस स्टँडार वचून पळोवया आमी की कितें परिस्थिती आसा, कारण कित्या खातीर हांगासर बसी रावता त्यो. कारण खूब आमी आयकलां की हांगासरल्या बस स्टँडाक बरीच वर्सां लागली म्हणून एक्झॅक्टली कितें आसा तें थोड्या वेळान आमी पळोवया. सो बेजीक इश्यूज कितें आसा हांगासरले वास्कोचे तुमचे? बेजीक इशू म्हणजे हांगा जे सिस्टम चलता इज पॅनल पॉलिटिक्स. आतां आमी गेल्या वर्साक पळयल्लें की BJPन भितर कावन्सील वॉज रूल्ड बाय द BJP. 25 वॉर्ड BJPचेच कावन्सिलर मेजॉरिटी घेतले, आनी तांचे पॅनल तांचेच आशिल्ले. सो समवेर वन पॅनल वॉज रुलींग द कावन्सील फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम, बिलोंग टू कालूस आल्मेदा. एका वाटेन मिलिंद नायकाचें पॅनल आसलेलें. सो समवेर मागीर तांच्यांनी ताका ओवरटर्न केलो, आनी मागीर मिलिंद नायकाचें पॅनल आयलें. सो खंय तरी हांगा BJPन भितर एक बरें लक्षण ना. म्हाका दिसता खूब बऱ्यो गजाली आसा ह्यो, इंट्रस्टींग आसा, कारण इतले वोटर्स आसा आनी हांगासर जर 3 MLAs ते BJPचे आनी भितरले मंत्री आसा, तशेंच एकाच म्युनिसिपालिटीन इतले जर MLA इंटरफियर जातात जाल्यार इलेक्शन तशें प्रेस्टीज आसूं शकता. सो कितें क्वेश्चन आसा हे आमी लोकां कडेन आनी विचारया, लोकां कडल्यान जाणून घेवया की कितें तांचे इश्यूज आसा ते.
तुमी हांगासर पळोवपाक शकता सद्या आमी बस स्टँडार आयले हांगासर धुल्लो जो आसा तो आमी दाखोवपा खातीर आयिल्ले पूण हांगासर ऑथॉरिटीज आसा जे आमकां सांगतात की हांगासर परमिशन घेवपाक जाय धुल्लो जर दाखयतलो जाल्यार म्हाका कळना की कित्या खातीर ते हांगासर कांय लोक आसा सर कोणाचें परमिशन घेवचें पडटा सर आमकां हांगासर परमिशन घेवपाचें पडना तशें कांय उलयना बट एटलीस्ट तुमी डायरेक्ट येता बट इट वॉज नॉट इन्फॉर्म टू अस दॅट यू ऑल आर कमिंग फ्रॉम द मिडिया. ओके सो आमी जर कितें प्रॉब्लम जर कोणाचें दाखोवपाचें आसा गोंयान घडटा ते धुल्लो जाता तो बस स्टँडार अशे लोक रावतात ते जाल्यार आमकां परमिशन घेवची पडटली सर. इट इज नॉट लायक दॅट. हांव फाल्यां तुज्या घरान येयलो जाल्यार तुजें परमिशन घेवपाक जाय काय नाका. ओके सर हांव आमच्या घराचें उलयना दीस इज पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आनी पब्लीक गोंयचे हा प्रॉब्लम आनी हांगासर सर आख्ख्या वास्कोकारांक प्रॉब्लम जाता काय ना. इट इज नॉट दॅट क्वेश्चन. ओके माय क्वेश्चन इज वेन देर इज अ ऑथॉरिटी तुजो जरी तर घरान तूं वडील आसा जाल्यार कोणूय येतलो आनी कोणी तुजे घरांतलें परमिशन घेयनासतना तुजें शूटिंग काडटलो आनी तूं उगी रावतलो. सर हांव ताजें नो नो लिसन माय सिंपल क्वेश्चन इज दॅट वेन समबडी कम्स टू युअर हाऊस विल यू अलाव हिम टू शूट इनसायड युअर हाऊस. सर उलोवंक दिता टू माय उलयता न्ही सर. ओके म्हाजें घर हें म्हाजें पर्सनल दीस इज नॉट एनी वन हाऊस सर. लोकांक प्रॉब्लम जाता सर. जालें मानलें बट तुम्ही म्हाका कांय सांगूंक ना बाबा डायरेक्ट येयलो तूं शूटिंग काडलो सो आय वॉज अंडर तशें कांय ना. म्हाजें सांगपाचें म्हणल्यार कितें आहा ओन्ली वन क्वेश्चन बाबा तूं येयला तूं बाबा आपूण मिडियासान येयला आपूण अशें कवर करता सांगले सर तेच सांगले तुमकां तुमी म्हणटा की आपलें परमिशन घेवंक ना सर कितें सांगपाचें. ना ना तूं डायरेक्ट येयला तुजें शूटिंग काडला तूं गेला. बस स्टँडा वयले प्रॉब्लम आसा हे शूटिंग काडपाक आमकां परमिशन घेवचें पडटा काय हो म्हाजो क्वेश्चन आसा. पडटा सर. पडटा कित्याक लागून देर इज समबडी रिस्पॉन्सिबल थिंगा स्टँड इंचार्ज आहा बाबा आपूण तुवें तरी थिंगा स्टँड इंचार्जाक सांगूंक जाय आसलो बाबा दीस इज द प्रॉब्लम आपूण मातशें कवरेज करता वी वूड हॅव गिवन यू ऑल द परमिशन. ओके सर ओके ओके थँक्यू तेच जाय आसलें म्हाका. आमी सध्या आसा वास्को हांगासर आनी नगर गोंय ही कार्यावळ शूट करता आसतना आमी आयल्या बस स्टँडार. तुमकां बिलीव जावचें ना हो म्हाज्या फाटल्यान आसा ती खंयची मायनींग एरिया न्ही जाल्यार बस स्टँड आसा आनी खूब वर्सां जालीं अशें आयकपाक गेलें की ह्या बस स्टँडाचें प्रॉब्लम सॉल्व जावंक ना. हांगासर एक जर टू व्हिलर सुद्दां येत जाल्यार धुल्लो जो नाकान वता पळय तो सोंसपा सारको ना. आमी एक फावट आयले हांगासर लोक हांगासर डेली येता आसतले विचार करात कितलो त्रास जाता. आमच्या बरोबर एक मानेस्त आसा तांचें नांव जाणून घेवया. तुमचें नांव. विक्रम सरमळकर. विक्रम बाब म्हाका दिसता की हे बस स्टँडा बद्दल जर उलोवपाक जालें जाल्यार खुबशे इश्यूज आसतले हांगासर. कितलीं वर्सां जालीं बस स्टँड तुमी मागताले आनी आजून जावंक ना. जवळ जवळ 10 वर्सां जायत आयली बस स्टँड फातोर घाल्लो इनॉग्रेशनाचो आनी आमचे एक्स CM मनोहर भाई आसतना तांच्यांनी येवन उद्घाटन केल्लें पूण आमी फक्त ठोको ठोको असो पायलिंगाचो आवाज आयकता 6 म्हयने मागीर बंद जाता परत ठोको 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 असो आवाज येता पायलिंगाचो आनी बंद जाता पूण हांगा कसलेंच कामां जायना. लोक हांगा येवन धुल्ल खातात आनी माती सगळी पडिल्ली आसा आनी कसलीच फॅसिलिटी ना लोकांक. बस स्टँड म्हणटा तो फक्त नांवाचो उरला आनी तो केन्ना जातलो तो देवूच जाणा. पूण आतां जशें कंडिशन आसा हे कंडिशन कितलीं वर्सां जालीं अशें आसा आतां. हे अशेंच आसा जवळ जवळ 5 वर्सां वयर जावन गेली अशेंच आसा सिट्युएशन. आनी वास्कोकार सगळे हांगासून ट्रॅव्हल करता कांयच येना. ट्रॅव्हल करता आनी ऑप्शन ना न्हय लोकांक आनी ऑप्शन कितें आसपाक जायना दुसरो ऑप्शनूच ना. हांगाच येवचें पडटा धूळ माती खावपाक आनी वचचें पडटा बसीन. बरं बस स्टँड म्हटल्या उपरांत एक तुका शेड आसपाक जाय ती हांगासर सारकी दिश्टी पडना. पावस येत जाल्यार तूं आख्खो भिजपाचोच आसा आनी ताका काय ऑप्शनूच ना. दुसरी गोश्ट हांगा टॉयलेट बाथरूम कितें हें आसा वेवस्था आसा हांगा. टॉयलेट बाथरुमाची कांयच वेवस्था दिश्टी पडना म्हाका आनी त्या सायडीन एक टॉयलेट आसा रोडाच्या पब्लीक टॉयलेट जो मेन रोडाच्या सायडीन आसा पूण हेवटेन जसो तूं बस धरपाक आयलो काय सगळें हांगा पत्रे घालून बंद आसा. हेवटेंतल्यान तेवटेन वचपाक परत तुका रोडार वचचें पडटा. देर इज अ पब्लीक टॉयलेट ऑन द अदर सायड ऑफ द मेन रोड. ओके ओके दुसरी गोश्ट म्हाका सांगा की समजा हांगासर कोणाकूय वॉशरुमान जाय कितें वचपाक जाय जाल्यार हांगासर फुडें कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचें ऑफीस आसा सो तांकां बीन वचपाक दिता थंयसर अशें. म्हाका कांय आयडिया ना बिकॉज इट इज अ गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन ते तांचो पर्सनल पब्लीक तांचो पर्सनल टॉयलेट तो वेदर दे अलाव जनरल पब्लीक टू यूज इट किंवा प्रेग्नंट वुमन आसता कोण आसता तांकां अलाव करता जाल्यार हांव नकळो ते अलाव करता जाल्यार वीच शूड बी अलावड एक्चुली. बरें आनीक कितें समस्या मेजरली तुमी पळयतात. तुमी म्हाका दिसता की एज अ यूथ हातूरूच म्हणटा तुमी आतां पळयतात खुबशे हांगासर यूथ खूब आसतले जे वास्कोकार आसा. कितें समस्या आसा लोकांची. वास्को मुन्सिपालिटी जी आसा पळय बेजिकली हांगा फक्त पॅनलां घडोवपाचें आसता. हें म्हजें पॅनल हें तुजें पॅनल
आनी म्युजिकल चेअर्स गेम चलता वो हांव चेअरपर्सन जातलो तूं चेअरपर्सन जातलो कामां जी जावपाची आसता पळय हातून सगळ्यांचे पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जावन कामां थंयच उरता आज पळया तुमी वास्को बस स्टँड तसो पडिल्लो आसा वास्को फीश मार्केट हांव करता तूं करता म्हण कितलीं वर्सां जालीं तशी पडला वेजिटेबल मार्केटाची दुर्दशा जाल्ली आसा एक पब्लीक टॉयलेट ना सारको बाजारान एक बाबा गुरुवार बायल आयली किंवा कोण एक सीक एल्डरली मनीस आयलो ताका एक बरो स्वच्छ भारत करून इतलो टॅक्स काडलो पूण एक बरो टॉयलेट बांदून अजून बाजारान तांकां लोकांक वचपाक खंय एक हें ना दुसरें म्हणजे आतां आमचे मार्केटान इतले वेस्टेज आनी हें जाता गार्बेज ते आमचे म्युनिसिपल वर्कर आसा तांकां बेजीक तरी नेसेसिटीज दिवपाक जाय म्युनिसिपालिटी ग्लोव्स तांचे कितें गियर आसा ते दे आर फ्रंट लायन वर्कर्स तांच्यांनी कोविडान सुद्दां इतलें काम केल्लें आसा आज कळून येता तांच्यांनी फाटीं स्ट्रायक केलो तांकां पगार दिवना तांचे ते अलावन्स येवना तांचे कोवीड कितें एक्स्ट्रा कितें मेळपाचें आशिल्लें बोनस तें मेळूना आनी ते रस्त्यार येता असले जे गार्बेज कलेक्शन आनी जे बारीक आमचे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर आसा तांकां जर तर तांचे बेजीक रायट्स मेळना because they are working day and night to keep the Vasco city clean. डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता सगळें करता पूण तांकांच वाऱ्यार सोडला अशें जालें तांकां जर तर दिनात तुमी तांचे रायट कितें आसा तें मागीर म्युनिसिपालिटी आनी कसली चलयतले तर तुमी सो म्हाका दिसता की हो पॉयंट तुवें सारको मांडलो की ज्या वेळार फ्रंटलायन वर्करूच म्हणटा कारण तांच्यांनी जेन्ना गरज आशिल्ली तेन्ना आख्खे वास्कोचो किंवा आमकां गोंयांत जर प्रत्येक म्युनिसिपालिटी म्हणलें जाल्यार खुबशे जाण अशे आसा जे कोविडाच्या वेळार काम करताले आनी तांकां फ्रंटलायन वर्करूच म्हणचें पडटा तांचे जे अलावन्स आसता किंवा तांकां जे गियर्स आसता ते ग्लावज आसता ते जर दिना जाल्यार आमी आनी कितें म्हणून करूं शकता हे लक्षांत घेयात मातशें एकदां कारण इलेक्शन आसा म्हणून म्हणिना हांव लोकांक सगळें दिसता आनी एक पॉयंट उलोवंक दिसता म्हाका आमचे वास्को म्युनिसिपालिटीन जवळ जवळ एक 4 वर्सां पयलीं एक रेजोल्युशन घेतिल्लें की कोळशाचे जे ट्रॅफीक आसा जे ट्रक्स पास जाता वास्को सिटींतल्यान आनी भरपूर पोल्युशन जाता तें आमी एलाव करचे ना म्हणून तांच्यांनी तें रेजोल्युशन घेतिल्लें आपल्या मिटिंगेन आनी तें रेजोल्युशन तांच्यांनी आज पर्यंत पाळूना तांच्यांनी रेजोल्युशन घेतलें खरें पूण तें इन फोर्स केन्नाच घालना तें कित्याक घालना तें हांव नकळो आनी कित्याक घेतात तें रेजोल्युशन आतां तुमी जर तर एफएल गॉम्स रोड आसा वास्को पळयलें फूल रस्तो तांबडो जाल्लो आसा फूल तांबडो कित्याक बॉक्सायट कार्गो फूल ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा तो कितलो रस्त्यार पडटा कितलो लोकांच्या तोंडान आनी हातून वता नाकान वता आनी सगळें वता पूण तो सगळी दुर्दशा कोण लक्षीत ना कोणाचें रस्तो जाल्यार तांबडो गाडी आतां सकाळीं धुल्यार सांजची तांबडी जाता म्हणजे तुमकां कळटलें कितलें पोल्युशन चालू आसा वास्कोन तें आनी म्युनिसिपालिटीन हाजेर लक्ष घेयना हांव लोकां कडेन मागता की जे कॅन्डिडेट तुमच्या घरा कडेन येतले आनी तुमकां वोट मागतले तांकां हाज्या बद्दल मातशें विचारा बाबा वास्कोच्या पोल्युशना बद्दल तुमचो कितें निर्णय आसा आनी तुमी कितें बरें करतले फुडें काय तशेंच चलतले वर्सान वर्स चलिल्लें आसा तशें आमचे बरोबर आनी एक मनीस आसा तुमचें नांव प्रितम नायक प्रितम बाब म्हाका सांग तुमी आतां इतलीं वर्सां हांगासर पळयतात म्युनिसिपालिटी काम करता ते कितें समस्या मेजरली तुका जी दिसता की ही सॉल्व जावपाक जाय आशिल्ली जावंक ना किंवा कितें जालां अशें आयज पळोवपाक गेल्यार आमची वास्को जी म्युनिसिपालिटी आसा ती CCP फाटल्यान जर पळोवपाक गेल्यार सुप्रीम अशी हांगा एक मेयर जावपाक शकता आनी तो प्रोसेसूय आशिल्लो करपाचेंय आशिल्लें पूण हांगा जर पळोवपाक वचत ह्या म्युनिसिपालिटीन आमचो आतां फाटल्या दिसांनी वर्कर्स आशिल्ले म्युनिसिपालिटीचे जो फर्स्ट स्टेप म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स म्हणल्यार फर्स्ट स्टेप जरी तर एक दीस गार्बेज जर तर काडना जाल्यार फूल वास्को आख्खे पिड्यार जाता पूण हे वर्कर्स आमचे इतले दीस स्ट्रायकार रावले तांकां सॅलरी ना म्हणून आमचो जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तो सुद्दां मोर्मुगांवचो पूण वर्कर आजुनूय बोवाळ मारता कितलेशेच दीस तेंच्यांनी स्ट्रायक केलो तांकां प्रॉमिसीस केले की सॅलरी येतली म्हूण तुमची पूण आजून मेरेन सॅलरी येवंक ना अशें दिसून येता की आयकपाकूय येता की ते परतूय स्ट्रायक करपाचें आसा म्हूण सॅलरीक लागून ते बाबडे आयज काल सुद्दां लोक म्हणटाले आमकां लोनां आसा हें आसा तें थोड्यांनी फायनान्सा थ्रू लोन काडलेलें आहा जरी तर फायनान्साचो जर लोन जर हफ्तो भरपाक इन्स्टॉलमेंट भरपाक जर लेट जालो जाल्यार तेजेरूय तांकां फायन पडटा कोण जे रिटायर जाल्ले आहा तांकां पेन्शनां सुद्दां मेळना इतलीं वर्सां जर ही गार्बेज काडून जर तर हे वास्को खातीर हे लोक जर इतले मरोन काम करपी लोकांक जर पेन्शनूय मेळना जाल्यार हे जे म्युनिसिपालिटीन कोण चलयताले आदले पॅनलां जावं हांगा 2 BJP MLA 3 BJP मोर्मुगांवान 4 BJP MLA तितूंतले 2 मिनिस्टर्स आशिल्ले 2 MLA मिनिस्टर आसून सुद्दां लोक हांगा सॅलरीक रडटा ते बीन फर्स्ट स्टेप जो आमचो म्युनिसिपालिटी आहा तेच सॅलरीक रडटा दुसऱ्यांचे उलोवप ना
म्युन्सिपाल्टीक हांगा इतलो इन्कम आसा, जावं ह्या कोळशाचो, बॉक्सायटीचो, MPT आसा, शिपयार्ड आसा, इंडियन ऑयल आसा, एअरपोर्ट आसा, सगळे जे बिग बिग जें पणजे ना तें वास्को आसा. हांगा क्रूज लायनी येता, सगळे येता, टॅक्सीचो बिझनस सगळे आसा. हांगा जितलो रेव्हेन्यू आहा, पूण म्युन्सिपाल्टी कडेन पयशे ना वर्करांक सॅलरी दिवपाक. हें कळपाक जाय. कितलेशे जी सुडाचे फंड येयले, हेजे पयशे येयले, तेजे पयशे येयले, गव्हर्मेंटाचे खूब पयशे येयले. ज्या जाग्यार हांव उबो आसा 10 वर्सां जालीं ह्या बस स्टँडाक, अजूनही बस स्टँड रेडी जायना. आमचो जो KTCचो चेअरमॅन जो आसा तो वास्कोचो MLA, तो दुसरे कडेन वचून बस स्टँड इनॉग्रेशन करता, पूण हो वास्कोचो बस स्टँड 10 वर्सां असोच आसा. हें वातावरण जर पळयत न्हू जाल्यार अशें दिसता खंय बेळगांव कर्नाटका खंयच्या मायनीर येयल्ल्या भशेन दिसता. एक्झॅक्टली. आणि ही गोष्ट हायलायट करपा खातीर जेन्ना सकाळी आमी हांगासर आयले तेन्ना आमकां हांगासरले कांय ऑथॉरिटीजान आडयले, ते दाखोवपाक दिना जाले, कारण शूट करपाक दिना जाले आनी परमिशन मागपाक लागले. आमी तांकां विचारलें बीन अशें कित्याक जाता की बाबा न्यूज जर लोकांक दाखोवपाक जाय जाल्यार तुमकां परमिशन कित्याक जाय काय म्हणून. ते सांगता की ना, आमकां पयलीं इंटिमेट करपाक जाय. ह्योय गोश्टी हांगासर चलतात की आमकां लोकांक हायलायट करपाकूच दिना हो प्रॉब्लम. ही जी चल्ला न्हू ती हुकुमशाही. आयज वास्कोन सगळ्याक जर बोवाळ पडला जाल्यार हुकुमशाहीचेर. हांगा जर सगळ्याक जे आतां पानीपुरीचे, बेलपुरीचे गाडे आसा, सगळे इल्लिगल, सगळे लोक भायले. पूण गोंयकार जर तर धंदो करतले जाल्यार तेच म्युन्सिपाल्टी गोंयकारांचो धंदो पयलीं घेवन वयता. कित्याक? गोंयकारा कडल्यान तांकां हफ्ता घेवपाक मेळना. ह्या भैयां कडल्यान डेली कलेक्शन जाता. म्युन्सिपाल्टी 5 जाली काय बंद जाता, पूण म्युन्सिपाल्टीचे वर्कर जे आसा, जे कोणाचे आतां जे जशें की फ्रूट इन्स्पेक्टरान ऑर्डर दिली की कितें इल्लिगली आहा खंय रस्त्यार आहा ते उखलून हाडपाचे. ह्या 7 जायसर सुद्दां लोकांचो माल उखलून हाडटा. खंयच्याच हितून हाडटा हे उक्ते. म्युन्सिपाल्टी 5 बंद जाता जाल्यार ह्या 7 खंयच्या लोकांक त्रास करता हेंय कळपाक जाय लोकांक. म्युन्सिपाल्टीन आमच्या वास्कोन सदांच लोक रस्त्यार घेवन माल घेवन बसता, कोण काय म्हणना. जेन्ना जेन्ना हफ्ता मेळना न्हू तेन्ना माल उखलपाक भोंवता. आयज तूं वचोन मुद्दम पळय तें हें जाल्लें आसा, काडलेलें आसा सगळें. पानीपुरीचे जे भैया आहा न्हू कितकेशेच आसा, कमीच कमी 200 जाण तुका अशे बेश्टे ठेका घालून बसलेले आहा. जर गोंयकार बसत जाल्यार बसोंक दिना. गोंयकाराक कोणाकूच बसपाक दिवपाना. अनटील अनलेस तो कोणाचो खंयच्या पॉलिटिशियनाचो जर सपोर्टर ना जाल्यार ताका बसपाक मेळपाना. बेश्टो गोंयकार कोण घालीत ताका 8 दीस चलोवपाक मेळटले, 9व्या दिसा ताका 100% काडून व्हरतले, ना जाल्यार हफ्ता तरी लागू जाता. एक गोष्ट तांच्यानी जी सांगली पळय, परत एक फावट सांगता की इतल्यो सगळ्यो कॉर्पोरेट कंपनीज हांगासर आसा. हांगासर शिपयार्ड आसा, गोवा शिपयार्ड, तशेंच MPT आसा, ऑयल कंपनीज आसा, कोल कंपनीज आसा, एअरपोर्ट आसा. म्हाका दिसता रेव्हेन्यूच्या बाबतीन रिचस्ट आसपाक शकता ही. आसपाकूच जाय. जरी तर कोलाचे असले कंपनी 1 करोड जर स्कॉलाक डोनेशन दिता जाल्यार म्युन्सिपाल्टीचे वर्करांक सॅलरी कित्याक पडना. कसलेंय जर म्युन्सिपाल्टीचे फंक्शन जाता जाल्यार तेंचो अमावंट 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख आसा. इट इज ऑन द रेकॉर्ड. हांव बेश्टे बाण मारना, इट इज ऑन द रेकॉर्ड. कार्निवलाक जावं शिगम्याक जावं इट इज ऑन द रेकॉर्ड. चॅकान दिल्ले ह्या पयशान ते फाटल्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर गाजताले. लोक हांगा कोळसो बंद करपाक सोदता आनी हे 15-15, 20-20 लाख 1 करोड डोनेशन घेता. 1 करोड म्हणपाक इजी दिसता, पूण आयकपाकूय मातशें हें दिसता. ते 1 करोड बेश्टे कोण डोनेशन दिना. म्हाका दिसता की हो जो रेव्हेन्यू जो आसा तो लोकांक खातीर यूज करपाक जाय. बरें, दुसरी गोश्ट, जर इतल्यो कंपनीज आसा जाल्यार CSR एक्टिविटीज म्हणा किंवा बाकीच्यो गोश्टी सुद्दां जावप भरपूर गरजेच्यो, जाणे करून लोकांक साधन सुविधा मेळटली. जशें तांच्यांनी सांगलें की बस स्टँड हांगासरला 10 वर्सां जालीं बस स्टँड हांगासर असोच आसा. बस स्टँडाचे कांयच सुटावे जावंक ना. आनी आमच्या फाटल्यान आतां धूल पळोवपाक शकता. एकूच गाडी गेल्या पण कितलो धूल जाता तो. हो आयज आमी सोंसता, बट वास्कोकाच म्हाका दिसता डेली हांगासर सोंसचें पडटा आसतलें. सो कितें तांची अवस्था जाता आसतली हे तुमी विचार करा. जेन्ना तुमी खंयसरून ट्रॅव्हल करता तुमकां तर धुल्ल येयला आसतलो 2 मिनटां खातीर, तो डेली हांगासर सोंसचो पडटा. प्रितम बाब, थँक्यू व्हेरी मच. तूं आयलो आनी म्हाका इतल्यो गजाली सांगल्यो. म्हाका दिसता की हो प्रॉब्लम बेगीन सॉल्व जावपाक जाय. लास्ट जर तुका सांगचें जालें की ह्या इलेक्शनाक वोट मारच्या पयलीं कितें चिंतपाक जाय लोकांनी? ह्या इलेक्शनाक वोट मारच्या पयलीं लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. हे जितले जे कॉन्सुलर्स आसा गेले ते पावटीचे, तितूंतलो एकूय कॉन्सुलर फीट असो ना. हांव लोकां कडेन मागता तुमी फुडें सरा. आतां जर आयजूच तुमच्या प्रुडंटान पयलीं ब्रेकींग हाडला की टील 38 मेरेन रिजर्वेशनाक टायम दिला म्हूण. हांव लोकां कडेन मागता तुमी फुडें सरा आनी युथांक फुडें काडा. हे जे पयलींचे कॉन्सुलर आसा ते कांयच फायद्याचे ना आनी कोणाचेच बरें करपाचें ना. ही सगळीं सेटिंगां. हांगा आमच्या मोर्मुगांवान
4 MLA आसा पूण 3 MLA म्युन्सिपालिटी लागता. तिनूय MLA झगडटा. आयज मिलिंद नायक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, ते सायडीन पंचायत मिनिस्टर मोविन बोवाळ मारता की रिजर्वेशनाचेर आपूण हॅप्पी ना. वास्कोचो MLA कार्लोस म्हणटा तेका सॅक करचो मिलिंद नायकाक, तो एरोगंट म्हूण. हे तेंच्या मदीं झगडी चल्लेली आसा. दुसऱ्यान फूट घालपाची गरज ना. आनी हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा की आमी बाबा परत कोणाक वोट मारता. जेंच्यांनी पाड घातला वास्कोचें, जे आयज 10 वर्सां बॉब मारता फिश मार्केट बांदता म्हूण आजुनूय जावंक ना. व्हेजिटेबल मार्केट बांदता आजुनूय जावंक ना. आयज हे रस्ते सगळे फोडून दवरला. हेजेर इतलो कोळसो वयता, बॉक्सायड वयता, ते रस्ते फोडला तेंचो दुल्लो प्लस कोळसो बॉक्सायडीचो दुल्लो. लोक जे 2 व्हिलरीन आहा न्हू ते मरता. हे कोणाक पडलेलें ना. आमदार आनी हे कौन्सिलर सगळे AC लावन भोंवता. आमचे कडेन गाडयो आसा पूण आमी बायकान भोंवता. आमकां खबर आहा तो फील कितें तो. तूं जर घरा वचून केंसान असो हात घालत काळो आनी तांबडोच जातात. दॅट इज कॉल्ड कोल आनी बॉक्सायड. आनी हे रस्ते जे फोडून दवरला न्हू, आमी कामां करता. ही पायपलायन घालपाक आतां 3 म्हयने मायज जाली. तुमी चिखलेच्यान येयला आसतले, तुमकां खबर आसा कितें जालें तो. हो बस स्टँडार एक बस गेला आमी तांबडे जाता. तुम्ही पळोवपाक शकता सध्या आमी बस स्टँडार आसा आनी जे भायले ड्रायव्हर येतात, जे इंटर स्टेट ट्रान्सपोर्ट असता, सो तांच्या खातीर सुद्दां न्हिदपाक हांगासर सारकी जागा ना. तुम्ही पळोवपाक शकता हे हांगासर सायडीकूच न्हिदल्या. आनी जर पावस येत जाल्यार हांगासर तुमी चिंतूच नाका की हांगासर आनीक वचपाक मेळटलें. अशें बेश्टे घालून हांगासर एक चादर घालून न्हिदिल्ले दिश्टी पडटात हांगासर. सो ह्यो सगळ्यो प्रॉब्लम आसा ज्यो म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाकूय दिसना आसतले, काय पळोवन पळयत नाशिल्ले सारकिले करता आसतले. सो ह्यो गजाली फाटली खंय म्हाका दिसता 5 वर्सां तरी जाली आसतली की हांगासर अशीच स्थिती आसा. लोकांक हांगासर 2 म्हयने 8 वर्सां अशीच स्थिती आसा आनी अशेच सगळे जाण सोंसतात, अशेच सगळे जाण दीस काडटात. सो तांकां टॉयलेट ना सारकी, तांकां न्हांवपाक जागो ना, तांकां न्हिदपाक जागो ना. सो ह्यो गजाली म्हाका दिसता हँडल करपाक जाय गव्हर्मेंटान. आनी इंटर स्टेट ट्रान्सपोर्ट आसता तांच्या खातीरूय हांगासर खूब प्रॉब्लम जाता. ते पळोवपा खातीर म्हणजे हांव कित्याक सांगता, कारण हे जेन्ना हांगासर न्हिदता तेन्ना आमच्या गोंयकारांकूच इतलो त्रास जातलो जेन्ना हांगासर येतात बसी खातीर, रावतात बसी खातीर तेन्ना. त्या खातीर ह्यो प्रॉब्लम पयलीं सॉल्व करा. जे इंटर स्टेट येता तांकांय आनी आमच्या गोंयकारांकूय बरे भशेन रावपाक मेळपाक जाय. आतां पळोवपाक शकता तुमी हांगासर हे सगळे इंटर स्टेट ज्यो ट्रान्सपोर्टाचे बस स्टँड आसा. फुडें जर पळोवंक वचत जाल्यार कोर्तालीम, कुट्टाळीम आनी पणजेचे जे स्टँड आसा ते दिश्टी पडटा. आनी भितर जे आमचे गोंयकार जर हांगासर रावत, हांव कोणी म्हणटा पॅसेंजर जर हांगासर रावत जाल्यार तांकां कितलो त्रास जातलो हे तुमी विचार करात. त्या खातीर बस स्टँड आनी खंयच्याय गांवाचो, खंयच्याय सिटीचो मेन जी गोष्ट आसता तो म्हळ्यार बस स्टँड सारको जावप भरपूर गरजेचो आसता, कारण थंयसरसूनच ट्रान्सपोर्ट सुरू जाता. सो प्लीज लक्ष घाला ह्या बस स्टँडाचेर. कितलींशीं वर्सां जालीं असोच आसा आनी म्हाका दिसता वास्कोकार खूब त्रस्त आसतले आनी खूब जाण उलयताय बीन. ऑफ द कॅमेरा सुद्दां खुबशे जाण आमचे कडेन उलयले की आमकां बस स्टँड हो सगळ्यान मेन जाय आतां सद्या. सो मातशें म्हाका दिसता लक्ष घालची गरज आसा. आमी सध्या बस स्टँडा कडेन मार्केटान आयिल्ले आसा वास्कोच्या आनी हांगासर 2 मानेस्त आसा आमच्या बरोबर, तांचे कडेन उलोवया. भाई तुमचें नांव? सुहास नायक. सुहास आनी अंतू. म्हाका सांगा हांगासर मेजर प्रॉब्लम तुमी कितें फेस करता? आतां म्युन्सिपालिटी इलेक्शनूय जावपाचें आसा, कामां जाल्या जावंक ना, कितें दिसता? आमगे मेजर इश्यू म्हणल्यार पोल्युशनाचो. तूं आतां चिकालीमसान हिंग यो, तुलो मारमोंगा वच, आख्खो रोड सगळो पोल्युटेड आहा, सगळोच आहा. म्हणटकूच तूं समज सगळ्याकूय पोल्युशन आहा न्हू. सपोज रोड पोल्युटेड आहा जाल्यार सगळोच भितर गेलो न्हू. निवाड्या इवन वॉर्डान सगळ्याक गेलो न्हू. म्हणटकूच तो डस्ट मातशें कमी जावपा जायो. ना जाल्यार शूड बी स्टॉप, एवरीथींग शूड बी स्टॉप. म्युन्सिपालिटीन ताजेर कितें उपाय काडलेलो बीन आसा? सीएम आमगे चेअरपर्सन म्हणटा न्हू आमी इश्यू रेज केला, हें केला, म्हणल्यार देर नो सोल्युशन कांयच ना. ओन्ली पब्लिसिटी लोकांक हें घेवपाचें वचपाचें. देर नो सोल्युशन. पण तुमच्या हितून कितें सोल्युशन कितें आसपाक शकता ताजेर? सोल्युशन म्हणजे ना जाल्यार लास्ट म्हणटा पीपल शूड बी एजिटेटेड. दे शूड ब्लॉक द रोड, एवरीथींग शूड कम ऑन द रोड. यू कॅन स्टॉप दॅट, अदरवायज इट्स युजलेस. ना केन्ना बंद जावपा ना. आमी येताय आनी सोल्युशन काडनासो पत्रिकार वयताय. इट शूड नॉट बी लायक दॅट. दॅट शूड टील द सोल्युशन कम्स यू शूड स्टँड. आतां हे केच्या फार्मर्स केच्या एजिटेशन वी शूड डू सेम थिंग इन वास्को. आमी हिंगाच रावपा जाय रस्त्यार वाडोवपाचो, सगळो वाडोवपाचो. तेन्ना हें पोल्युशन कमी जातलें ना जाल्यार कितें तर स्टॉप जातलें ना जावपा ना. फॉर एग्जाम्पल कोल आतां डबल ट्रॅकिंगाक आमी डबल ट्रॅकाचेर रावनाय. बाकी स्टेटी लोक ट्रॅकाचेर वचताय न्हू आनी बंद कोत्ताय न्हू, पॅलेस कोत्ताय. आमी गोंयकारां वास्कोकारांक तशें करूं जाय. सपोज डबल ट्रॅकिंग आमी नाका, कोल नाका, वी शूड स्टॉप दॅट दिस थिंग. रेल्वे ट्रॅक बी स्टॉप करपाचें, ट्रॅकाचेर बसपा जाय आमी. एश कोन्न जायना न्हू.
आमी लोक येता मातशे पब्लिसिटी घेता वयता, लिडर येता पब्लिसिटी घेता वयताय. आतां तुम्ही चोयलां सोल्युशन ना, देर शूड बी अ सोल्युशन. आतां तुम्ही चोयलां लिडर जाताय वयता, आतां हेजी आतां इलेक्शनां बसो सोदताय. फॉर एग्जाम्पल सगळे पार्टी चोयले तुवें कॅप्टन विरांट तो तुका म्हणटा पूण आतां इलेक्शन कंटेस्ट करतलो म्हणजे दे हॅव कम टू बिकम ए लिडर. मायलेज घेता मायलेज घेता म्हळ्यार सपोज तूं तर एनजीओ आहा, यू शूड बी एनजीओ ओनली, यू शूड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन. एनजीओ पीपल शूड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन. दे शूड वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ बेटरमेंट ऑफ द सिटी एवरीथिंग ऑफ द पीपल एन ऑल. समजल न्हू. ताच्या भायर आनी कितें आसा इश्यूज हांगासर? हांगा इश्यू म्हणल्यार जायते आहा. मेन म्हणल्यार रोड वास्कोच्या हांगा शिपयार्डा कडल्यान तूं वास्को सिटीन येता म्हणल्यार रोड सामको काबार जाला. रस्ते सिवरेजीचें बीन काम चालू आहा काय? शिवरेचें जे काम चालू आहा सध्या पयलीं नासलें, आतां सध्या आतां चालू जाला सगळें. पूण पयलीं पासून रस्ते पाडूत आहा. ते पाड आनी मेन कदंबा बस स्टँड तेजें काम सामकें आजून पर्यंत तेजें काम कांयच जावना, आहा तशेंच आहा. अशें खूब जायते वस्तू जावपाचे आहा, जावना अजून. आतां फॉर एग्जाम्पल कदंबा म्हजें म्हणप कितें जाण तूं, वी डोंट नो दॅट कॉम्प्लेक्स एन ऑल. तूं पत्तो हें कर, लेवल कर, सिमेंट घाल, सगळी घाल, 2-3 रूम कर, भायली गाडी येता तांकां ड्रायव्हरांक रावपाक एक रेस्टॉरंट कर आनी थोड्या लोकांक रावपाक शेड कर. वाय वी नीड अ बीग कॉम्प्लेक्स इन वास्को. कित्याक जाय तें कदंबा तें हें कर न्हू, कॉन्क्रीट घाल आनी हें कर न्हू, दॅट्स ऑल न्हू, फिनिश न्हू. सध्या गरज ती आहा कॉन्क्रीट घालून थंयसर. आमी गोंयकार तर बस स्टँडार वचो नाय. आमकां कितें यूज ना ते गोंयकारा लोकांक कांयच यूज ना. भायलो गाडी येता कर्नाटकाच्यो, दे आर युजींग दॅट कदंबा बस स्टँड. नो बडी खंयची तर लोकल गाडी तुमकां कदंबाचेर वचना, भायल्यान वचून वयता. वचो यूज ऑफ दॅट कदंबा बस स्टँड. नाजाल्यार आनी कितें करपाचें कदंबा. म्हाजें म्हणणें तो हो भायर कॅन्सील करपाचो द प्लॅन आनी वी शूड प्लॅन समथींग एल्स. आमकां नाकाच न्हू बस स्टँड, आमकां नाकाच न्हू. जाल्यार हांगासर मार्केटाक लागीं खंयसर तरी करूं शकता कितें? थर्ड इश्यू म्हणटा तो फीश मार्केट. फीश मार्केटान इतलो प्रॉब्लम जाता. एक बरो मनीस तूं फीश नुस्तें हाडपाक वयतलो जाल्यार सॉलिड प्रॉब्लम जाता. तुका सारकें तें सगळें मॅस जाल्लें आहा. तशें इथे चिकन सेंटर आहा, चिकन सेंटर तेंचे क्लिनलेस ना, काय ना क्लिनलेस. तांकां सिस्टम काय ना. फीश मार्केट आतां हांगा आहा सिटीक तेंकोना फीश मार्केट म्हळ्यार कांयच ना, आहा तशेंच आहा. तें बरें एक समज केल्लें आतां मडगांवचें फीश मार्केट आमी पळयतात तें एक बरें जालां. कितें जावं तें बरें जालां. ते भशेन एक केलें जाल्यार लोक मातशे. आतां कितें जाता मरे, वास्को पीपल आर नॉट एज्युकेटेड पीपल, दे आर व्हेरी गुड. म्हाजें म्हणणें म्हज्या लायफान तुका म्हणणें कितें आहा, म्हाका तर उदक आनी तर लायट तर मेळटा, आय एम व्हेरी हॅप्पी. उदक आनी लायट इज अ व्हेरी नेसेसिटी दीस डेज. बाकी सो रोड तर म्हणजे गाडी सायडीन व्हरोन आतां कितें करता कॅन ये बट विदाउट वॉटर एंड तें तर सारकें सप्लाय जावपाक जाय. पूण त्यो गोश्टी मेळटा हांगासर आपल्याक? उदक येता न्हू, येता बरें येता. ओके म्हण आमी वास्कोकार तितू एज्युकेटेड पीपल न्हू. ओवरऑल गोंयचेच लोक आमी एज्युटेट करपी अशें न्ही. विलेजीन बी चलता न्हू म्हळ्यार आमी न्हू. वास्कोकार इज नॉट एज्युकेटेड पीपल, दे आर कॉपरेटिव्ह. वास्को म्हणल्यार कितें जाला, एक मिनी इंडिया जाला. मिनी इंडिया वास्को म्हणल्यार. तुका अशें हे गोंयकार म्हणना, सगळे रिलीजन, सगळे कास्ट, सगळे लोक आसा हांगा आख्खे ऑल ओव्हर इंडियाचे. नॉन गोवन कितें म्हणटाय आमकां चोय म्हणटात. तुमी यू आर व्हेरी कॉपरेटिव्ह पीपल, देखून आमी हिंगा आहाय. आतां कितले ते लँड घेवन आमगेले आहाय सगळे हेजी बिल्लाचं हिंगा तिंगाचं सगळ्या नॉन गोवन घेवन आहाय. कोमुलता लँड ही साहो लँड. सपोज तर ती तर आमी तर घेयीत आनी विकीत न्हू, आमच्यान केन्ना रिणू तुका बरी करूंक जाता. इतले लँड लोकां कडेन आहा, भायले लोकां कडेन. पीपल आर आवटसायड पीपल. ते ओल्ड वोट बँक न्हू ते. पयलीं हें वोट बँक पयलीं काँग्रेसान केलोलें, आतां बीजेपी करता न्हू. दोज पीपल आर विथ बीजेपी नाव. बिफोर इट वॉज विथ काँग्रेस. आतां तेंचे बरोबर आहाय ते सगळे लोक. ही गोष्ट आमी हांसोवन आनी फकाणांनी करता, बट कितली सिरियस आसा ही न्ही तुमकां हाजो अंदाज आसचो ना. मार्केटान आमी जशें बदलच्यान पळयलें की जायते लोक उलयताले खुबशे पोट तिडकीन आनी समस्या खूब आसा. लोकांकूय एक हांव म्हणपाक शकता की राग आसा, तशेंच एक निराशाजनकूय आसा की कितलें केलें तरी जायना अशें कित्या खातीर आनी अशें केन्ना जावपाक जायना. खंयचें शासन, खंयचें जर सरकार, खंयचें जर कॉर्पोरेशन जावं कितें जाल्यार एक विश्वासान तांकां निवडून हाडटात आनी तांच्यांनी आमच्या खातीर काम करप आसता. पूण हे जर निराशा जर लोकांची जायत जाल्यार म्हाका दिसता की खुबश्यो गोश्टी म्हाका लोकांकूय माल पडपाक शकता आनी सरकाराकूय. आमचे बरोबर आनी एक मनीस आसा, तुमचें नांव? श्याम विष्णू नायक. म्हाका सांगा, तुमी आतां इतले वर्सां पळयले आसतली म्युनिसिपालिटी, दर वर्सा नवे कावन्सिलर येता किंवा नवे चेअरपर्सन दर वर्सा जाता, 5 वर्सांनी कावन्सिलर. कितें समस्या अजुनूय जी तशीच आसा अशें तुमकां दिसता? आनी नवेच कावन्सिलर, नवे चेअरपर्सन जे येता म्हणटा पळय, ह्या 15 वर्सान
ते 2-2 वर्सान पॅनल वायज जे करून बसयतात आनी आपलो जो होल्ड दवरून जे काम करयतात ही चुकीची गोष्ट आसा. मेन म्हणल्यार कॉन्सूल आहा पळय अंडर CO आमचे ब्युरोक्रेट्साच्या अंडर आसपा जाय प्युअरली. तांच्यांनी त्या प्रमाणे कॉन्सुलरांनी ज्या तांच्या वाड्याचे जी कामां आसा करपाची आसा ती तांचे स्वतंत्रप्रमाणे करपाक जाय. कोणाचो प्रेशर नासतना करूंक जायना. आतां हांगा कितें जालां 15 वर्सां पयलीं 15 वर्सांच्यान की आपलो पॅनल हाडटा आनी आपल्या जाय तशें करता. हातून आमच्या लोकांची कामां जायत ना. वाड्यार जी जावपाचें आसता पळय तें काम जायत ना. म्हाका एक सांगा, होच म्युन्सिपाल्टी MMC म्युन्सिपाल्टी आमचो वास्कोचो जो एक श्रीमंत म्युन्सिपाल्टी 20-25 वर्सां पयलीं जे हांगाच पयसो येतालो भरपूर कसल्या कारणां भितर तो व्हेलो सेंटराक पणजी. पूण कित्या खातीर व्हेलो? हे कॉन्सूल एक जावन ते पयशे खाता आशिल्ले, त्या खातीर डेवलपमेंट जायनाशिल्लें. आज पयल्या आयच्या काळाक म्युन्सिपाल्टी कडेन पयसो ना एम्प्लॉयमेंटाचे हे दिवपाक पगार दिवपाक. सेंटराक वचून भीक मागून 4 दिसान मागीर येवन पास करपाची गरज पडना. म्युन्सिपाल्टी कडेन इतलो पयसो आसपा जाय हांगा. फॉर एग्जाम्पल हांगाच बाकी कडेन हांव कांयच म्हणना. पयलीं 20 वर्सां पयलीं तशें चलतालें. 5 वर्साचो म्हळ्यार चेअरपर्सन म्हळ्यार 5 वर्स चेअरपर्सन उरतालो आनी केन्नाच हाललें. आफ्टर दॅट 2-2 वर्सान 1-1 वर्सान हो चेअरमॅन तो चेअरमॅन. कामां खंय येता? कामां जायत ना, फक्त लूट. तुम्ही म्हटलें की हांगासर फंडूय ना. हांगासर इतल्यो कॉर्पोरेट कंपनीज आसा, मेजर कॉर्पोरेट कंपनीज आसा, तांचे रेवेन्यू येता आसतलो पूण तरी पेमेंट कित्याक जायना? पळय तांचो रेवेन्यू येता आनी येतालो बी पयलीं, कळ्ळें न्ही. ह्याच कॉन्सुलरा खातीर ह्याच हांगा लोकल MLAच्या प्रेशराक लागून तांचे भितर सगळे घोळ करून हें पळोवन सेंटरांतलो आमच्या पणजी सेंटरांतलो मनशान एक हांव नांव घेना ताणें जो पयसो जो आहा पळय तो सेंटरांतल्यान ओडून व्हेलो. तेन्ना हांगा म्युन्सिपाल्टी कडेन फंड प्रॉब्लेम जावपाक लागलो. ना जाल्यार म्युन्सिपाल्टी श्रीमंत म्युन्सिपाल्टी हांगा सारकें करूं शकता. फंड डायवर्ट केलो हांगासरलो. हे फंड जो आहा पळय डायवर्ट म्हणून ना हांच्या खातीर म्हणजे एक सॅक्युअर करून दवरलो ताणें. सॅक्युअर करून दवरलो, डायवर्ट ना, सॅक्युअर करून दवरलो. तो हांच्यांनी सारको वापरना आसतना त्या खातीर तशें केल्लें. आतां सुद्दां हाडूं शकता परतून तो जर तर हे कॉन्सुलर बरें इंडिपेंडंटली काम करता. आमचे CO काम करता, ब्युरोक्रेट्स आपआपले हुद्दो जो आसा पळय तांच्यांनी वापर घेवपाक जाय. ना की दुसऱ्या पळय नंदी बैला भशेन न्ही जे MLAs कोण आतां आयला पळय पयलीं बी आयिल्ले आहा पळय तांच्या अंडर जावंक जायना. MLAचें काम आनी खूब आसा. म्युन्सिपाल्टीची पळोवंक जायना आनी त्यांनी MLAची कामां आनी व्हडलीं कामां आसा. हे म्युन्सिपाल्टीची काम कितें लोकल नेसेसरीची कामां, गरजेची कामां. म्हाका दिसता की आमी इतले सुंदर एक राष्ट्रान जगता जातूर जी पंचायत म्हणा किंवा म्युन्सिपाल्टी, जिल्हा परिशद आसा, मागीर आमदारांचे मतदारसंघ आसा, एसेंब्ली आसा, ताच्या नंतर मागीर आमचे इंडियन एसेंब्ली आसा, राज्यसभा आनी लोकसभा आसा. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी सारक्यो मॅनेज केल्ल्यो आसा. सर म्हणटा तशें म्युन्सिपाल्टीचे हितूर MLAन म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीन इंडिपेंडंटली काम करपाक जाय आनी आपल्याक जें बरें दिसता आपल्या वॉर्डा खातीर ज्यो कितें बऱ्यो गोश्टी जाय त्यो पयलीं हाडपाक जाय फुडें आनी म्युन्सिपाल्टीन करून घेवपाक जाय. ताका साथ दिवपाक जाय MLAन. इतल्यो सगळ्यो गोश्टी बरे भशेन चलता. आमी जेन्ना भोंवताले वास्को जी म्युन्सिपाल्टी एरिया आसा तातूंत मेजर आमी खंयच्याय म्युन्सिपाल्टीन गेल्या उपरांत 2-3 गजाली मेजर सांगता की एक बस स्टँड, दुसरो मार्केट किंवा कम्युनिटी सेंटर जर कितें आसा जाल्यार कम्युनिटी मार्केट आसा जाल्यार. आनी आमी सद्या फीश मार्केटान आसा जो म्हाका दिसता पुराय गोंयकारांचो काळजाक व्हडलो इशू नुस्तें. आनी हाजेर जायते आमी गोश्टी उलयताले. खुबश्यो असुविधाय जाता तांकां तांचें जें सामान दवरपाक, नुस्तें दवरपा खातीर. आमच्या बरोबर आसा अशे एक व्यक्ती जांकां तुमी वास्कोन तर सारके फेसबुकार सारके फामाद आसा कारण ते इश्यूज लोकांचे प्रत्येक वेळाक जर कितें चुकता जाल्यार मांडत आसता. शंकरबाब आमच्या बरोबर आसा. वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं. आयज ह्या टायमार आमी म्युन्सिपाल्टीन जर समजा कितें प्रॉब्लम आसा ते पळोवपा खातीर आमी आयल्या. तुमकां कितें दिसता कितें प्रॉब्लम आसा आनी खास करून आमी आतां नुस्त्याच्या मार्केटान आसा हांगा कितें इश्यूज आसा तशें?
फर्स्ट ऑफ ऑल सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्वच्छ भारत ही स्कीम काडल्या आणि ह्या स्किमीचे अंडर ईच अँड एवरी पार्ट जो आहा न्हू तो स्वच्छ आसपाक जाय अशें आमचो प्रधानमंत्री जो मोदी म्हणटा ओके आणि तो हांगा सरकारान हांगा इम्प्लिमेंट करूंक जाय हे आमच्या म्युन्सिपल ज्युरिडिक्शनान येता वास्को म्युन्सिपालिटीच्या ओके आणि हे मार्केट म्हाज्या भुरगेपणाच्यान हांवें पळयलां हें पयलीं मार्केट हांगा आसलेलें आनी तेच्या उपरांत तेंच्यांनी मातशें तें रेनोवेट केलें आनी हांगासर तांकां हें करून दिलें पूण ही म्हाजी आतां भयणी आहा कोण आवय आहा हे आमचे गोंयकार सगळे हे कोण भायले न्हू कितें सो एक गोंयकार जेन्ना निवडून येता न्हू आमदार म्हणून तेणी गोंयकारांच्या हितान काम करपाक जाय हे मार्केट बांदपाक म्हाका सांग कितलो टायम लागतलो आसलो 1 वर्सा भितर मार्केट बांदून जाता कितें ह्या मार्केटाचेर सुद्दां पॉलिटिक्स ह्या मार्केटाचेरूय पॉलिटिक्स हे कित्याक तर हे आमचे म्युन्सिपल कावन्सील आमी निवडून हाडला न्हू आमदार जे निवडून हाडले हे केपेबल ना हे चलोवपाक हांकां फक्त तकलेर हेंच्या भरले पयशे कशे करतले आमी एग्जाम्पल हे मार्केट न्हू आतां हे मार्केटाचो प्लॅन केल्लो जॉन मॅन्युएल वाज 25 वर्सां पयलीं जो MLA आसलो MGचो तेणी प्लॅन केल्लो आनी सिस्टमॅटीक प्लॅन केल्लो सारको ड्रेनेज बिनेज डायरेक्ट दर्यान वयता ती कोल्ड स्टोरेज तेणी दाखयलेले भितून हे जे नुस्तें उरता न्हू ते कोल्ड स्टोरेजीन घालून त्याच दिसा सगळें तूं फिनीश करूंक शकता आयज तांकां कोल्ड स्टोरेज ना कांय ना सगळे ती आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडटा कितें रे तुमी तेंचे कडल्यान टॅक्स कलेक्ट करता सोपो कलेक्ट करता सगळे कलेक्ट करता फॅसिलिटीज कित्याक ना कितें नॉनसेन्स डेव्हलपमेंट तुमचे कडेन करपाक टायम आहा नॉनसेन्स डेव्हलपमेंट तुका कळटा न्हू कितें म्हणटा ते आतां हे डबल ट्रॅकिंग हे ते व्हडले प्रोजेक्ट करोडांचे प्रोजेक्ट्स हे आतां कळ्ळें तुका ते करपाक टायम आहा पूण 1-2 कोटीचे तांकां आमचे फीश मार्केट बांदून दिवंक शकना ही जी शेड दिसता न्हू ह्या शेडीचेर जेन्ना वत पडटा तेन्ना गरमी खंय जाता तांकां पळय वेंटिलेशन बी थंय कांय ना ह्या हिटाचेर ते मरपाचे खबरी आख्खो दीस बसता ती सकाळची 8 येता सांजची 9 वयता 13 वरां बसतात ती हांगासर जेयतात खातात सगळे हांगासर कितें म्हाका एक सांगा तुमी म्हटलें की पॉलिटिक्स जाता हांगासर ते मार्केट बांदपा खातीर कितें नेमकें जाता कित्या खातीर हो मार्केट समजा बऱ्या तरेचो आमी पळोवपाक शकता तुमी कितें उलयल्यार सारकें आसा फक्त हांगासर तुमी पळोवपाक शकता भितर ज्यो मुद्दम हांव कॅमेरा तुमचे कडेन दाखोवपाक सोदता जे लायटीचे जे फ्रेमी आसा त्यो सुद्दां पळया तुमी आनी हांव येता एकूच मिनीट हांव एक रावंड मारून तुमी येया आमच्या वांगडा आमी तें सगळें पळोवया म्हाका दिसता अशे तरेचो मार्केट जो आपले सगळें सामान दवरपा खातीर जे आपुणूच तयारी केल्ली आसा कोल्ड स्टोरेज किंवा बाकीच्यो गोश्टी हांगासर ना कितें पॉलिटिक्स आसा पॉलिटिक्स इन सेन्स आतां तुका सांगूंक वचप म्हटल्यार आमचो मुर्मुगांवचो आमदार रूरल एंड अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर तेचेर एक्चुअली हे करपाक जाता तेका जर ह्या बायलांचेर मोग आहा न्हू ह्या कम्युनिटीचेर मोग आहा आनी तेका जर हे म्युन्सिपल हे आमचें फीश मार्केट जाल्लेलें जाय तेणें करूं येता पूण मरे तेका मरे नॉलेज नासल्या कारणान मरे कितें अशिक्षीत म्हणटात आमी तेका कितें नॉलेज नासल्या कारणान परिस्थिती अशी येयल्या की आज तांकां ह्या पद्दतीन अशी बसची पडटा आनी तो थंयसर मिनिस्टर आसल्या कारणान हांगासर हो आमचो कालूस बाब MLA आसल्या कारणान हेंचें कॉर्डिनेशन सारकें ना आमचे कडेन BJPचे 4 MLA आहा भितूरले 2 मिनिस्टर आहा कितें तरी पूण हेंचे कडेन कॉर्डिनेशन ना आनी कॉर्डिनेशन ना न्हू कितें जाल्यार खंयचेच डेव्हलपमेंट जावंक शकना आनी तेचो हो परिणाम दोगांच्या झगडे मदीं लोक त्रासान पडटा आमचे फिशरमॅन भाव ते त्रासान पडले कितें ते सांगून कितले म्हणून सांगतले हे मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवपाक जाय न्हू ते कळ्ळें तुका हेंकां कितें हे आपले पळय ना आपले तुमचें काम कितें तुमकां असेंब्लीन बसयले आमी लोकांची कामां करपाक हे खंय हे म्युन्सिपालिटीन घुसघुस करता हांगासर कितें कळ्ळें तुका हे मेन रिजन हेंचे मरे विचार सारके ना आमी सद्या जे मार्केट आसा तातूंत आसा फीश मार्केटान खुबशी समस्या आसा तांचे कडेन उलयतालो हांव आनी खुबशे हांगासर आमचे भाव भयणां आसा तांचे कडेन हांव उलयलो ऑन कॅमेरा ती आसा सद्या हांगासर बट तुमकां खबर आसा की तांणी सद्या बिजी शेड्युलान 2 मिनटां तांकां हांवें थांबयला हांगासर पूण तांचे प्रॉब्लम खूब सिंपल आसा आनी ते समजपा सारकें आसा पयलो म्हळ्यार जेन्ना आमचे कडेन फीश मार्केट आसा जेन्ना प्रॉपर जर आनीक मातसो बांदीत जाल्यार सगळ्यात बेस्ट जाता तांकां साधन सुविधा सगळी मेळटली पूण ताज्या भायर ह्या फीश मार्केटा भायर कोणाक बसोंक दिवपाक जायना न्ही ही गोश्ट सारकी सिंपल आसा फीश मार्केट जर बांदता जाल्यार सगळे नुस्तेकार हांगासर येवन बसोनी मागीर ते कोणाय कडल्यान घेवं पूण प्रॉब्लम कितें सगळे लोक हांगासर येतले आनी तांकां थोडे गिरायक जातले नाल्यार प्रॉब्लम कितें जाता हांगासर एकटो बसता आनी 2 जाण जर भायर बसत जाल्यार हांगासर कोणाक गिरायक जायना ही तितलीच सिंपल गजाल समजपा सारकी आसा ही जर म्युन्सिपालिटीक समजना जे नगर सेवक आसा तांकां जर समजना जाल्यार फुडले फावटी जर इलेक्शन जाताना तुमकां जी वाट दाखोवपाक जाय ते लोकूच दाखयतले दुसरी गजाल आसा की हांगासर एक मार्केट बांदता म्हणून सांगलेले आनी म्हाका दिसता हांगासर मार्केट बांदपा खातीर प्रपोजल आसा सो तुमकां कितें सांगलां तेंच्यांनी की आमी दुसरे कडेन शिफ्ट करता म्हणून सद्याक ओके आनी तांकां बरे तरेचो मार्केट पूण ताका कितली वर्सां जालीं जर हांगासरूच आसा जाल्यार तो बरे तरेचो मार्केट बांदून दिवपाक जाय तांकां तुमी पळोवपाक शकता हांगासर ती कशी बसतात बाकीच्या मार्केटांनी वचत जाल्यार प्रॉपर एक तांकां हायट आसता
हायट आसता बसपा खातीर आनी प्रॉपर ती बसून थंय आपलें नुस्तें विकपाक शकता, हांगासर पळोवपाक शकता कशे तरेन तांकां बसचें पडटा. ड्रेनेज ना प्रॉपर, सारकें धुतलो जाल्यार एक जागा ना, तांकां नुस्तें दवरतलो सारकी जागा ना. ह्यो इतल्यो सिंपल गजाली जेन्ना नगरसेवक जो आसा तांच्यांनी समजोवपाक जाय आनी तो तांकां करून दिवपाक जाय. कारण आफ्टर ऑल ही आमची गोंयकार भाव भयणां आसा. तांचे जेन्ना तुमी विचार करतले तांच्या बऱ्या खातीर तेन्ना ते तुमकां तुमच्या कामा खातीर तितलीच तोखणाय करतले. मार्केट सदां धुयनाय ते म्युनिसिपालिटी एक्झॅक्टली हो आमी येवन धुवपा पडटा एवरीडे उदक मान आमी धुयताय. टॅक्स आनी सोपो बीन घेतात सोपो घेताय तरी बाकीचे ते कांयच करिना. ते सारके क्लीन करनाय. केन्नाय धुयनाय ते मार्केट म्हणटा केन्नाच धुयनाय. जाण एकलो आपलो उदक भरताय आनी धुयताय मनशां लावन एवरीडे. हय कित्या खातीर जाता काय म्हणजे तुमकां खबर आसा सद्या आमचे प्रधानमंत्रीन सुद्दां सांगिल्लें आसा स्वच्छ भारत आणि आमच्या गोंयांत नितळ गोंय चलता. सो एक गोष्ट लक्षात दवरा की आमच्या ह्या मार्केटान नितळसाण जावप भरपूर गरजेचें आसा. दर दिसा तुमी हे क्लीन करप भरपूर गरजेचें आसा. आणि जशें शंकर बाबान म्हळें की इतले आमी पोस्टर लायतले, इतले सगळे एडवर्टिजमेंट करतले, पूण जर आमी प्रत्यक्षान काम करिना जाल्यार ते एडवर्टिजमेंटाचें कितें करपाचें आसा हे रागान उलयलेले आसा सगळे जाण वदळच्यान. आनी तितलोच राग सद्या येता कारण तांकां मेळना फॅसिलिटीज. सोपो कलेक्ट करता, टॅक्स कलेक्ट करता, पूण तांकां जी सुविधा जाय ती मेळना. ना ते कितें गिरायक पासून कितें येना हिंगा स्लिपर जाताय न्हू पडटाय बाबेन वास येता म्हणटा. सेम प्रॉब्लेम पयर हिंगा म्हापसा तूं गेलें आयकलां सेम इशू कांय ना. म्हाका दिसता की सगळ्या मार्केटांनी आसा पूण हांगासर पळयल्यार मातसो चडूच आसा असो दिसता कारण बऱ्या तरेचे फॅसिलिटीज तांकां मेळना. टॅक्स कलेक्ट करता, सगळ्यो गोष्टी कलेक्ट करता. सांगा टॅक्स दिता सगळे दिताय सगळे सोपो दिता. आनी ते भायर बसता पळय आतां कोण ते इलिगल बसता सगळे. ते भायर बसता ते काय एक्शन घेना ना कोण एक्शन घेयना. आमी राखोंक बरें रावली तिका आमचे कोण कांय करना. सपोर्ट ना गव्हर्मेंटाक कांय सपोर्ट ना. आनी सारकें म्हणल्यार कितें ते हिंगताय न्हू ते म्हणटा आमी हिंगतलेच म्हणटाय. आतां कोणाक सपोर्ट आहा ते आमकां खबर ना. कोणाच्या सपोर्टान चलता इतले सगळे इलिगल गोष्टी आनी कित्या खातीर? जर तांकां हांगासर जर बऱ्या तरेन बिझनस करपाक जाल्यार तुमचो सपोर्ट जाय. सांगा कितें ना आमकां भायर बस म्हणटात रे ते भायर पूण आमकां बाजार बांदलो केन्ना भितर गेलो ते आमकां खबर ना. बऱ्या तरेची सुविधा दिया फक्त तांच्या खातीर न्ही तुमच्या वाठारांत जावपी लोकांक खातीर. तांणी तशें सांगलें भितर जाल्यार स्लीप जावपाचो भंय आसता. तांकां सुद्दां बऱ्या तरेन नुस्तें विकत घेवंक मेळपाक जाय. खूब बऱ्यो गजाली आसा ह्यो इंट्रस्टींग आसा कारण इतले वोटर्स आसा आनी हांगासर जर तीन MLA ते BJPचे आनी भितरले मंत्री आसा तशेंच एकाच म्युनिसिपालिटीन इतले जर MLA इंटरफियर जातात जाल्यार इलेक्शन तशें प्रेस्टीज आसूं शकता. सो कितें क्वेश्चन आसा हे आमी लोकां कडेन आनी विचारया, लोकां कडल्यान जाणून घेवया की कितें तांचे इश्यूज आसा ते. आमच्या ह्या प्रोग्रामाक आमी स्पेशली युथां कडेन उलयता कारण तांची जी आयडियाज आसता किंवा तांचे जे उलोवप आसता ते आउट ऑफ द बॉक्स आसता. ते सदांच प्रॉब्लम आनी प्रॉब्लेमाक सोल्युशन सुद्दां सांगतात. आमचे बरोबर आयज आनी एक यूथ एक तरणाटो आसा. तुमचें नांव? रोहन बांदेकर. रोहन बाब म्हाका सांग म्युनिसिपालिटी इलेक्शन फुडें धुकल्ला आता बट आनीक एक 10-15 दिसांनी ते जातले. कितें एक्सपेक्टेशन आसा तुका? कितें दिसता म्युनिसिपालिटी बद्दल? वास्को तुम्ही पळोवपाक गेल्यार इज कंट्रिब्युटींग अ लॉट टू द इकॉनॉमी. हांगा खुबशे इंडस्ट्रीज आसा म्हटल्यार मुर्मुगांव पोर्ट, शिपयार्ड आनी कितलेशेच अशे व्यावसायीक जे इंडस्ट्रीज आसात ते सगळे वास्को शहरान आसात. पण त्या बदल्यान वास्कोक इकॉनॉमिकली चड म्हाका दिसता कांय हांगा विकास जावना. जितलो वास्को कंट्रिब्यूट करता तितले वास्कोक परत मेळूना. तर हे पयलीं जे वास्कोचे चडांत चड वो रेवेन्यू जो येता ह्या इंडस्ट्रींतल्यान तेजो वापर जावचो वास्कोच्या विकासा खातीर. त्याच बरोबर
खुबशे गोष्टी बऱ्या जाल्ल्यात ह्यान पयलीं. तुमी हांव स्वतंत्र पदार रावपी वास्कोच्या मेन स्ट्रिटार आनी थंय तुमी पळोवपाक शकतात की फाटल्या कितल्याशाच वर्सांनी वर्सां पयलीं जेन्ना थंय कचरो पडटालो, इवन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जावन सुद्दां कचरो आशिल्लो, पण आतां थंय तुमी पळोवपाक गेल्यार स्वतंत्र पदार खंयच एक डार्क स्पॉट ना. तर कचऱ्याची समस्या स्वतंत्र पदार तरी बरी सॉल्व जाल्या आनी हेच आमी दुसऱ्या वॉर्डांनी व्हरून थंय ती सॉल्व करपाचो प्रयत्न करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बरोबर. दुसरी गोष्ट तुमी म्हळ्यार आतां यूथ म्हणून उलयता आसतना हांगासर प्रॉपर ग्रावंड फॅसिलिटी किंवा इनडोर स्टेडियम फॅसिलिटी ह्यो सगळ्यो आसा? ना, म्हाका तरी दिसना. असो कम्युनिटी ग्रावंड असो ना. असो चिकालीम आमी पयलीं वताले, पण थंय आतां सुद्दां एक कार्य चल्ल्या खातीर आतां एक वर्सभर जालें थंय आतां कांय. चिकाली हो म्युनिसिपालिटी एरियन पडटा? ना, म्युनिसिपालिटी एरियन पडना. तेच वास्कोच्या लोकांक थंय वचचें पडटालें, कित्याक ह्या एरियेन तशें कांय खेळपाच्यो सुविधा कांय नाशिल्ल्यो. तर ही एक मुख्य गरज आसा. त्याच बरोबर एक बरो कम्युनिटी हॉल जो बऱ्या दरान लोकांक मेळटलो आनी लोक तो वापरपाक शकतले आपल्या कार्यक्रमां खातीर आनी दुसऱ्या कितें तेंचे कितें फंक्शन्स आसले कितें आसलें त्या खातीर. बरोबर. आनी हाज्या खातीर म्युनिसिपालिटीन खंयची जागा बीन अशी पळयल्या कितें खबर आसा तुका बीन? ना, ह्या बद्दल म्हाका म्हायती ना, पण तेंच्यांनी पळोवचें आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां एक बरी अशी सोय करून दिवची. हें हांव फुडले जे कोण नगरसेवक निवडून येतले आनी मंडळ जो निवडून येतलो तेंचे कडेन मागता. बरोबर. आनी एक गोश्ट हातूर येता ती म्हळ्यार जॉब्स तर खंयची म्युनिसिपालिटी दिवंक शकना, बट प्लॅटफॉर्म क्रिएट करपाक शकता थोड्यो गजाली. लायक फॉर एक्झाम्पल ट्युरिजम रिलेटेड जर कितें आसा, कोण स्टार्टअप्स करतलो किंवा कोण आपलो बिझनस सुरू करतलो मार्केटान, अशा टायप जे बिझनस करपाक सोदता ते रजिस्ट्रेशन किंवा नोंदणी करपा खातीर सुविधा बीन कळीत जाता तुमकां कितें ऑफर्स आसा कितें आसा जाल्यार? हांव स्वता एक एंटरप्रेनर, म्हटल्यार हांव म्हाजो वडिलांचोच व्यवसाय फुडें चलयता. त्या खातीर म्हाका केन्ना अशी समस्या येवना अजून पर्यंत वचून एक नवीन रजिस्ट्रेशन करपाचें. पण ह्या बद्दल हांव एक सांगपाक सोदतां की वास्कोन खुबशे ऐतिहासीक स्थळ आसा. आतां एक मुरगांव किल्लो आसा आनी ह्या मुरगांव किल्ल्याचे एक बरें सुरवात ट्युरिजम डेस्टिनेशन म्हणून पळोवपाक जाता. वास्को इज वेल कनेक्टेड विथ एअरपोर्ट, well connected with a lot of boats, cruise boats come over here. आनी तांकां हे ट्युरिस्ट जेन्ना वास्को भितर येतात तेन्ना तांकां कितें तरी पळोवपा सारकी वस्तू आसपाक जाय. असो एक हो मुरगांव किल्लो एक आसा डेस्टिनेशन वीच कॅन बी ब्युटिफुली कन्वर्टेड आनी तेजो पोटेन्शियल जो आसा तो बरो यूज करपाक जाता अशें म्हाका दिसता. सो हांगासर आसा खुबश्यो गोश्टी, फक्त त्यो प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दिवपाक जाय आनी युथांक प्रोत्साहन करपाक जाय, तांकां फुडें काडपाक जाय. हांव तुमी बिझनस करा, वी आर देर विथ यू. सो ह्यो गोश्टी जावपाक जाय. एक लास्ट मॅसेज आमच्या युथांक खातीर किंवा तुमच्या वास्कोच्या लोकांक खातीर हे इलेक्शनाक वोट करता आसतना कितें चिंतू? ह्या इलेक्शनाक तुमी जेन्ना मत मारतात तेन्ना कसल्याच आमिशाक बळी पडनाकात आनी तुमचो फुडार आनी वास्कोचो फुडार सगळ्यांक बरो कोण हाडटलो आनी सगळे वास्कोचे बरें कल्याण कोण करतलो त्याच मनशाक तुमी मत दिया, हे इतलेंच मागता. म्हाका दिसता वदळच्यान आमी भोंवता खुबशे टॉपीक आयकले, आमी खूब जाणां कडेन उलयले आनी आतां प्रोग्रामाच्या शेवटाक आयिल्ले आसा. विक्रम, कितें दिसता तुका मेजर इश्यूज जे आसा वदळच्यान आमी सगळ्या लोकांचे आयकले, तातूर बस स्टँड जो मेजर आमचे मातशे बाचापाची जाली, तशेंच मार्केट फिश मार्केट म्हणा, तेज्या भायर गार्बेज इश्यू जर हांगासर खंयचे मेजर इश्यूज तुका दिसता जे आतां सद्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक हायलायट जावपा सारके आसा? मेजर इश्यू म्हणजे आता आम्ही सकाळच्यान भोंवता लोकांचे, आम्ही प्रत्यक्ष कितें कितें इश्यू ते ऐकले आम्ही, पूण खंय तरी आतां सद्याक जे आसा बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे एक कितें गटर जावं कितें पेवमेंट जावं फुटपाथ, हे मनशाची बेजीक नेसेसिटी, उदक, इलेक्ट्रिसिटी, लायट. बिसायड्स दीस आमचे जशें मार्केट आसा, फिश मार्केट आहा, थंय जे जितले त्रास ते भोगता, जावं हे जे आमचे फ्रंट लायन वर्कर्स म्हणटा म्युनिसिपालिटी, तांकां कितलेशेच दीस जाले पगार सारको टायमार पडना, 5-6 म्हयने जाले ते स्ट्रायकाचेर वता. आनी खंय तरी हे जशे इश्यू मागीर कदंबाचो बस स्टँड आसा तो एक 8-10 वर्सां जालीं प्रत्यक्ष फावट एक अनावन्समेंट जाता की काम चालू जातलें, फाल्यां परवां रेडी जातलें, पूण खंय तरी डेव्हलपमेंट जायना. सो बेजिकली म्हाका दिसता हे डेव्हलपमेंट वर्काचे जे इश्यू आसा, म्हणजे डेव्हलपमेंट वर्क
वर्क्स फॉर एग्जाम्पल बस स्टँड जावं डेव्हलपमेंट ऑफ मार्केट, डेव्हलपमेंट ऑफ फिश मार्केट, रेनोवेशन ऑफ म्युन्सिपल मार्केट जावं पॉवर हाऊस प्रोजेक्ट, हे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स जे हांच्यांनी जे कावन्सिलर गेल्ले कावन्सिलरांनी अनावन्स केल्ले, इनफॅक्ट अरावंड 30 करोड सुमार 23 करोड सुमार तांच्यांनी जीसुडाक ट्रान्सफर केल्ले आसा. आनी हे प्रोजेक्टाचेर तांच्यांनी एक अनावन्समेंट केल्लें आसा की आमी वचचे पयलीं हे अमावंट जो आसा जो आमकां 14 फायनान्साचेर आयिल्लो तो आमी आतां जीसुडाक दिता, सो दॅट डेव्हलपमेंट्स कॅन बी टेकन. खंय तरी हे डेव्हलपमेंटाचे लायनीचेर खंय तरी हे पॉलिटिक्स जातले आनी खंय तरी लोक पळयतले की खंयचो कावन्सिलर आमकां बरें करून डेव्हलपमेंट हाडूंक शकता, हाजेर खंय तरी हें डिसिजन जातलें. दुसरी गजाल म्हणटा ती हांगा सद्याक वेगळे वेगळे पार्टी जे आसा हांची धमासान जावंक आसा. फॉर एग्जाम्पल मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जर आमी पळयता सगळ्यान वोकल जो आसा संकल्प आमोणकर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो जो वायस प्रेसिडेंट आसा, तांच्यांनी पेटिशन सुद्दां घातलें हायकोर्टान, सुप्रीम कोर्टान. आयज ताका खंय तरी जैत मेळ्ळा. काल तांच्यांनी एक अनावन्स केल्लें पॅनल आपलें, एका वाटेन कालू सालमेदान पॅनल अनावन्स केल्लें. सो वेगळे वेगळे जे कॅन्डिडेट आहा जे कोण आदले चेअरपर्सन आसा खंय तरी हे हांचे पॅनल हांचे डिक्लेअर जाल्लें आसा. पूण हाजें फुडें कितें आतां तें रिजर्वेशन जातलें काय ताची चेंज जातली, नवें रिजर्वेशन येतलें जावं तांचे पॅनल चेंज जातले काय ते सेम आसतले. खंय तरी लोकांनी आपली तयारी केल्ली आसा. खंय तरी लोक निराश जाल्ले आसा की प्रत्येक फावट एक अनावन्समेंट जाता की आयज आमी इलेक्शन अनावन्स करता, मागीर परते हायकोर्टान वता, हायकोर्ट सांगता तुका स्टे दिता, परते मागीर ते म्हणटा इलेक्शन प्रोसिजर चालू करता, ताजे मागीर परते ते सुप्रीम कोर्टान वता, सुप्रीम कोर्टान वता परते रिजर्वेशन चालू जाता. सो खंय तरी लोक जाल्यार फ्रस्ट्रेट, म्हणजे एवरी टायम द पॅनल इज चेंजिंग, वेदर द कॅन्डिडेट्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम ऑर नॉट इज द क्वेश्चन. खंय तरी एक मनशान जेन्ना तयारी केल्ली आसता तो प्रत्येक वाड्यार भोंवता, लोकांक सांगता की आपूण तुजी ही कामां करतलो, सडनली ओवरनायट रिजर्वेशन चेंज जाता, दादल्याच्या बदलेक बायल येता, बायलाच्या जाग्यार दादलो येता, खंय तरी ओबीसी जाता, खंय तरी SC येता, खंय तरी ST येता. सो दीस पीपल आर चेंजिंग आनी एवरी टायम द प्रोसेस इज अनावन्स, लोक चेंज जायत वता. आनी खंय तरी लोकांक हें अशें दिसून आयलां की गव्हर्मेंट वर्सेस ऑपोजिशन ही खंय तरी लढाई हांगा सद्याक चालू आसा. पूण मेजर जे मुद्दे आसतले डेव्हलपमेंट कोण करूंक शकता. गेले 5 वर्सान भरपूर प्रोजेक्ट आयिल्ले हांगा, म्हणजे आमी पळोवंक शकता की बस स्टँडाचें प्रोजेक्ट जालें, फॉर एग्जाम्पल फिश मार्केट प्रोजेक्ट जालें, जावं ब्युटिफिकेशन ऑफ द म्युन्सिपालिटी, रेनोवेशन ऑफ द म्युन्सिपालिटी प्रोजेक्ट तांच्यांनी अनावन्स केलो, पॉवर हाऊस प्रोजेक्ट अनावन्स केलो. पूण खंय तरी इट इज ओन्ली ऑन पेपर. गार्बेज इशू सारको हँडल जाता हांगा. गार्बेज इशू म्हणजे सद्याक कशें आहा, जे लिगसी वेस्ट आशिल्ले म्हणजे जे वयर सड्यार आमचे कितलेशेच वर्सां एक व्हडलो डंप आशिल्लो, तो लिगसी वेस्ट एक कॉन्ट्रॅक्टर हाडून क्लियर केल्लो आसा. पूण खंय तरी गार्बेजाचो एक शॉर्टफॉल मोर्मुगांव म्युन्सिपालिटीन दिश्टी पडून येता. खंय तरी एक अनावन्समेंट केल्लें की आमी वी आर गोइंग टू हॅव सम वेट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर आमी एक बायोडायजेस्टर घालतले, 2 बायोडायजेस्टर घालतले, जावं ड्राय आमी जे गार्बेज आसा ते सेग्रिगेशन करून घेतले. पूण इफ यू गो टू सी द रियलिटी, वास्कोन खंयच तुका सेग्रिगेटेड गार्बेज खंयच मेळना. एवरीबडी इज डंपींग, म्हणजे गार्बेज जेन्ना दितना दे आर गिवींग मिक्स गार्बेज. एंड इवन इफ सम पीपल इन सर्टन सेक्शन ऑफ वास्को आर गिवींग सेग्रिगेटेड गार्बेज, जो गार्बेज घेता तो एकूच हातून घालता आनी ते घेवन वता. सो खंय तरी दट गार्बेज इशू म्हाका दिसता वी आर स्टील इन अ स्टेज वेर लोकांनी एकठांय जावन सगळी तकली घालून ताका एक बरी सेग्रिगेटेड गार्बेज दिवपाची पद्दत हांगा घालची पडटली. फॉर एग्जाम्पल जशें आमी पणजे पळयता सेग्रिगेटेड गार्बेज, तांकां एक वेगळे वेगळे डस्टबीन आसता, जावं कलर आसता, ताजो डस्टबिनाचो कलर वेगळो आसता, ड्राय सेपरेट, वेट सेपरेट. सो हांगा सद्या खंय तरी तशें कांय ना. मागीर हॉटेलांचे जे वेस्ट आसता ताजे खंय तरी म्युन्सिपालिटी कलेक्ट करता. सो वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट हो एकठांय जावन हांगा म्युन्सिपालिटीन येता आनी दॅट इज द बिगस्ट इशू फेस. बिसायड्स दॅट जेन्नाय हांगा म्युन्सिपालिटीन स्ट्रायक जाता फॉर द लास्ट 6 म्हयने जर आमी पळयत, प्रत्येक म्हयन्याक 8 दिसांनी पगार पडना म्हणटकर लोक रस्त्यार येता, 3 दीस काम बंद आसता, मागीर ते आपले मेमोरंडम सबमीट करता आनी ते 3 दिसाक सगळे कडेन गार्बेज जे आसा रस्त्यार येता आनी मागीर ताजे मागीर म्युन्सिपालिटी जेन्ना ते आश्वासन दिता, लोक कामां लागता तेन्ना मागीर वचून म्युन्सिपालिटी ते एकठांय करता. पूण खंय तरी गार्बेज इज गोइंग टू बी अ मेजर इशू इन पोर्ट टाउन. म्हाका दिसता की हे सगळे इशू ह्या फावटीच्या इलेक्शनाक हायलायट जातले. जरी इलेक्शन फुडें गेला, थोडो टायम दिला 10 दिसाचो की रिजर्वेशनाचे बाबतीन निर्णय घेवपा खातीर. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता म्हणसर तरी थोडे तरी इशू हातूंतले सॉल्व जावपाचे वाटेर आसतले. बिकॉज गार्बेज इशू किंवा जो ड्रेनेज इशू आसा हे नॉर्मल इशूज आसा ते सॉल्व जावपाक जाय. विक्रम बाब, थँक्यू व्हेरी मच. तुमी टायम दिलो आनी आयज दीसभर आमी जी भोंवडी केली. सो आनी जे प्रॉब्लम आसा ते लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न केलो. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.